पहिली तर हांव सगळ्यांक तुमकां प्रेसाक गूड आफ्टरनून म्हणूंक सोदता आनी जे म्हाजे बरोबर आसा मिनी भगत, प्रणिता खोर्जेकर, भावना खोसले, तशेंच शबिना शेख. तुम्ही जाणत आसतली आयज 8 मार्च इंटरनॅशनल वुमन्स डे. जयतारा नारी ट्रस्टाच्या तर्फे हांव एवरी इयर यो वुमन्स डे हांव सेलिब्रेट करतालो. फर्स्ट टायम हांवें हो वुमन्स डे सेलिब्रेट करून तुम्ही जाणत आसतले की आमचे जे मर्मगोवान जे आतां कॉन्सिल इलेक्शन जावपाचें आसा तेका 1 to 9 वॉर्डान आसा ते एक सुद्दां बायले खातीर वॉर्ड रिजर्व केल्लेले ना. म्हणून हांव तर म्हणटा की आमकां ह्यो दीस आसा तो जे मर्मगोवाच्या बायलां खातीर ह्यो एक ब्लॅक डे आसा. हांव तुमकां मुद्दाम एक फोटो दाखोवपाक सोदतां. ह्यो आसा जो मर्मगोवाचो जो रुडी मिनिस्टर आसा तेजो पॅनल आसा. आमचेर फर्स्ट तर अन्याय केला तेणी हांगा एक सुद्दां लेडीज वॉर्ड रिजर्व करूंक ना. तरी पण तो आपल्या पॅनलासून एक तरी बायलेक दवरूंक शकतालो जनरल जालें म्हणून कितें जालें. ह्या पोस्टरान तुमकां कितें दिसता एक सुद्दां बायलेक हितून तेणेन जागो दिवंक ना. हे तुमकां व्हडलो अन्याय दिसना. आयज हे जे गव्हर्मेंट आसा तांकां तर वुमन्स डेचो मिनींग पयलीं तर कळोवंक जाय. वुमन्स हे स्टायली खातीर गव्हर्मेंट एका वटेन गव्हर्मेंट सेलिब्रेट करता वुमन्स डे, तर दुसरे वाटेन तांकां फाटीच ओडटा. एका वटेन गव्हर्मेंट सांगता बायलांक फुडें सरोंक जाय, सगळ्या क्षेत्रांत फुडें सरोंक जाय. राजकारणान तर आमकां हे फाटीच दवरलेले आसा. तेंच्यांनी केलें तें खूबच वायट, बायलांचेर अन्याय केल्लो आसा. तरी पण आमच्या पॅनलासून आमी 3 लेडीजां खातीर कॅन्डिडेट म्हणून लेडीज घातलेले आसा. एक तर वॉर्ड नंबर 1 आसा ते प्रणिताक घातलेले आसा, वॉर्ड नंबर 6 मिनी आनी वॉर्ड नंबर 8 हांव आसा. सो हांव सगळ्या मर्मगोवाच्या जे लोक आसा, वोटर्स आसा तांकां अपील करपाक सोदता. सो बायलांकूय फुडें करा. आमच्या पॅनलांनी एक बायलांक रिप्रेझेंट केला म्हणून आमच्या पॅनलाकूय तुमी सपोर्ट करा. तशीच आमी बायलां आसा म्हणून आमकां बीन सपोर्ट करा आनी आमकां जिखोवन हाडा म्हणून. तशेंच हांव जे प्रमोद सावंताच्या सरकाराक आसा, तुम्ही मनापासून तुम्ही जे एडवर्टायज करता वुमन पॉवर हे, सो मनापासून बायलां खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार तुम्ही जे आमी फायट करून हायकोर्टासून जे आमी फायट करून जे आमच्या खातीर रायट हाडलेलो आमी परत रिजर्वेशन करपाचो म्हणून, थंय सुद्दां तुमकां पळोवंक नसता जाल्यार थंय सुद्दां तुमी कितें काय म्हटल्यार फुडें कोर्टान वचून सुप्रीम कोर्टान वचून आमकां जो हायकोर्टान रायट दिल्लो तो सुद्दां तुमी मारपाक फुडें सरले. आतां जी मर्मगोवाची जनता आसा ती कितें ती दाखयतली तुमकां. सो आमी जे आसा घोर शब्दान जो गव्हर्मेंटाचो तसो स्पेशली UD मिनिस्टराचो निशेध करता. आमकां वुमन्स डे म्हणूनच न्हू, एवरी डे हांव म्हणटा बायलां खातीर बी बोल्ड, बी पॅशनेट, बी इंडिपेंडंट. थँक्यू. अजून म्हणटा की आमकां फूल फेथ आसा, अजून म्हणटा फूल फेथ आसा. बट कितें आसा आमकां प्रोटोकॉला प्रमाणे फॉर्म भरूंक जाय. फॉर्म भरला आमी कित्याक ते आमी कोण फाटीं रावूंक शकना. सो आमी फॉर्म भरला तरी पण आमकां पूर्ण विश्वास आसा सुप्रीम कोर्टाचेर की आमच्या सायडीकूच वर्डीक जातले म्हणून. आयज इंटरनॅशनल वुमन डे न्हू, तेन्ना हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तशेंच म्हाका मुरगांवच्या लोकांक शुभेच्छा दिवपाक मातशें वयर सकयल जाता. कित्याक आयज हांगा एकूय रिजर्वेशन जाल्लेलें ना 1 to 9 वॉर्डान. आयज जेन्ना मिनिस्टर MLA जेन्ना महिला दिना खातीर प्रोग्राम करता तेन्ना ते कितें सांगता, महिलांनी सगळ्या क्षेत्रांत भायर येवपाची. चूल आनी मूल आतां उरोवंक ना म्हणटा. पयलीं कितें चूल मूल आयदनां घासपाची, उश्टे काडपाचे, कपडे धुवपाचे, हितूनच महिलांचे दीस वयताले. पण ते कितें सांगता भायर सरपाची म्हणटा. महिलांनी सगळे कितें स्पोर्ट्सान कल्चरल सगळे एक्टिविटीन फुडें घेवपाची. पण हांगा कशें जाता, महिला जेन्ना भायर सरता तेन्ना महिलांक हांगा पंख कापलेले भशेन महिलांचे जाल्लेले आसा. हांगा
कित्याक महिला आतां खंयसर तरी कोण कावन्सिलर जावंक सोदता ताका रिजर्वेशन आमचे फाटीं सरता. तेन्ना पयलीं पळय प्रतिभा पटेल राष्ट्रपती आसलेले, खंयचे कल्पना चावला खंयच्या क्षेत्रांत फुडें आसले, सगळ्या बाबतींत खंय खंय हेचेर आसलेले. मागीर कितें जाता, आतां आमची निर्मला सितारामन पयलीं डिफेन्स मिनिस्टर आसली, आतां फायनान्स मिनिस्टर आसा ती सुद्दां खंयच्या हितून फुडें आसता हांगा. ताका कोण फाटीं ओडिना. म्हण हांगा आमच्या हितून कितें जाता, मुर्मुगांवान कितें जाला, कोण फुडें सरता ताका फाटीं काडटा. आतां 15 वर्सां जालीं तो एक फावटी MLA 2 फावटी मिनिस्टर जाल्लो आसा. खंयच्या बायलाक तेणी फुडें काडूंक ना. खंयची बायल जाल्यार फुडें सरता त्या बायलेक तेणी फाटीं काडलेली आसा. म्हणजे खंयसर रिजर्वेशन करता, कोणाक बसोंक दिना, तेजें कितें ना कितें आसता. हांव म्हणटा जेन्ना तुमी प्लॅटफॉर्मार वयता न्ही, व्हडली व्हडली भाशणां कित्याक दिता, तुमचें खावपाचें जाता, दाखोवपाचें जाता, तसलें कित्याक करता. जेन्ना महिलाक दिसता कितें, जेन्ना आमकां आतां फुडें काडटा तेन्ना तांकां आमी खंय तरी फुडें सरतली अशी दिसता. पण हांगा तशें जावंक ना. हांव फक्त मुर्मुगांवचें उलयता, बाकीच्यांचें उलयना. कित्याक हांगा मुर्मुगांवानूच चड तशी केसीस जाल्ले आसा. एक कावन्सिलर जालो ताका फाल्यां खंय दिसता की फाल्यां MLA जायत, आनी कितें ताका भंय दिसता. तुका भंय कित्याक दिसता, तुवें काम केलां बरें, लोक तुका बरें, तुका भिवपाची गरजूच ना न्हू. एक रावंड जाल्यार तुका सगळे लोक वोटींग मारतले. कितें सगळे तुज्या कावन्सिलर बसयला, तुवें कॅन्डिडेट घातला न्हू, तूं एकूच फावटी प्रचार केला, तूं एका घरान 4 फावटी वयता, 5 फावटी वयता, हेका मेळटा, कित्याक करता तूं? तुका भंय कसलो दिसता? महिलांचो भंय दिसता काय दादल्याचो भंय दिसता? म्हाका सांग तूं. आतां तेंचे आतां कॅन्डिडेट तेणी घातला, तो एका वॉर्डार 3 फावटी रावंड मारता. अरे तुका समज तुवें समज बरें काम केलां, हें फावंडेशन घातलां, तें फावंडेशन घातलां, तुका भंय दिसपाची गरज ना. तुजे 9 कॅन्डिडेट सुशेगाद बसला ते जिखून, तुका प्रचार सुद्दां करपाची गरज ना. ताका फक्त महिला कित्याक जायी, खंय मिटिंगेक जायी, तांकां सुद्दां महिलांक दिसता की आयज मिटिंगेक आपयता, फाल्यां खंय फावंडेशन आसा, गटर आसता, इनॉग्रेशन करता, आनी तांकां फाल्यां दिसता की आमी आयज आमकां आपयता तेन्ना फाल्यां आमकां तो कावन्सिलर करीत, फाल्यां आमकां खंय फुडें काडीत, तशें दिसता त्या हितून ती वयता. पण तशें हांगा नासता. म्हणजे सगळ्यांची आयज हांगा हें पंख गरुडाची झेप घालता म्हणटा न्हू, तो हांगा सगळ्यांच्या महिलांचे पंख काडून बसलेले आसा. आपल्या तितून ऑलरेडी फर्स्ट 1 to 9 वॉर्डान तशें केलेलें आसा. आनी हो आयज मिनिस्टर सांगता की जे तेजे बरोबर महिला आसा न्हू, ती म्हाका ताका भियाता. जी महिला तेज्या वांगडा आतां तो सांगता ते आयकता जाल्यार तो तांकां बरो आसता. जी महिला सुबेज सांगता तेजे आयकना, त्या महिलांक तेणी सायडीक काडलेलें आसा. आनी आयज महिला दिन असो म्हाका 1 to 9 वॉर्डान सॅड महिला दिन जाला असो दिसता. महिला दिन असो हें सुद्दां हॅप्पी असो ना दिसना. कित्याक खंयच्या महिलांक समज महिला दिनाचो ह्या कळना, अर्थ कळना न्हू, ते तेज्याच फाटल्यान नाचपाची आनी तो कितें सांगता तें आयकपाची. आयज रामायण महाभारतान तुजो खबर आसा तुमकां कितें जाल्लेलें आसा. आनी एक महिला आसता ती कितें आसता, घर बरें करूंक सोदता आनी पाडूय करूंक सोदता. पयलीं महिला आसता ती चेडूं आसता, मागीर ती बायल जाता, मागीर कोणाची भयण आसता, कोणाची आवय जाता, कोणाची आई जाता. म्हणजे ह्या 5 हितून महिला आसा न्हू, ती बरें करता घर आनी पाडूय करता. हें हांव मिलिंद नायकाक UD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता. तुका अशें दिसता की भावना भोसले तुका भियाता, तर भावना भोसले तुका कशेंच भियाना.